आयच्यान 18 ते 45 खातीर ऑनलायन रजिस्ट्रेशन चालू जालें. हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याक, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी सगळे जे ह्यातून इन्वॉल्व आसा हे वॅक्सिनेशन दिवपी तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान नमस्कार करता, कोपरा पासून हात जोडून, आनी तांकां सांगता की जे गांवांत युवा युवती आसा, जे फॅक्टरींनी कामां करता, जे हॉटेलांनी कामां करता, जांचे कडेन मोबायल ना, जांचे कडेन ऑनलायन सर्वीस ना, जांचे कडेन कंप्युटर ना, इंटरनेट सेवा सारकी ना, तांचे खातीर तुमची योजना कितें? आनी जे अशिक्षीत आसा, जवळ जवळ 10% लोक आमचे ही सर्वीस ऑनलायन वचून घेवंक शकना असे अशिक्षीत लोक आसा, ते युवा वर्गांतूय आसा आनी बाकीच्यांतूय आसा. तांचे खातीर तुमी कितें केलां आनी हे तांची वॅक्सिनेशनां केन्ना तुमी करतले हें आमकां सांगचें मगो पक्षाची मागणी आसा. बेगिनात बेगीन गांवांत सत्तरी, पोंडा, मागीर त्या नंतर पोंडा तालुका, सत्तरी तालुका, धारबांदोडा तालुका, काणकोण तालुका, केपें तालुका, त्यानंतर बिचोली तालुका, अशे पेडणे तालुका, अशा हातूंत खूब भुरगीं अजून त्या लेवलाक पावली ना आनी तांचे खातीर ऑनलायन ही सर्वीस आनी तातूंत रजिस्ट्रेशन करूं शकना. आमी आमच्या ऑफिसांत चालू केलां कोणा हेल्प करपाची, पूण सगळेच ते करूं शकना. त्या खातीर जे कॅम्प आमी प्रत्येक गांवां वचून करता ते कॅम्प करपाक आमकां हातभार लावचो, किंवा सरकारान तरी ते कॅम्प करचे. आनी हे जे लोक एवटेन तेवटेन कामां वता, डेली वेजीस कामां वता, तांकां हातभार लावचो. परत शेतकरी आसा जे शेतांत काम करता आनी तांणी अजून वॅक्सिनेशनां घेवना, आनी त्या शेतकऱ्या खातीर इम्पॉर्टन्स ना काय कितें? हांव अशें सरकाराक प्रश्न विचारता, काय ऑनलायन येता त्याच मनशाक सरकार हातभार लायतलो? हेंय हांव सरकाराक विचारता. सरकारान शाळांच्या फाटल्या फावटी एज्युकेशनांत जेन्ना ऑनलायन एज्युकेशन चालू केलें तेन्ना हो प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आमी हांगा मांडलो, खंय मांडलो, हांवेंच मांडिल्लो आमच्या एसेंब्लींत. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें हय आपल्याक खबर आसा म्हणून. मागीर तुका जर हे सगळें खबर आसा जाल्यार तूं अशें डिसिजन कशें घेता? आनी त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता की तुमचे कडेन जर पयशे ना जाल्यार तुमी स्कीम काडा. जो आमच्या सारके घरांतलो भुरगो फाल्यां सकाळीं जोडटा जाल्यार तो जर वॅक्सीन घेता जाल्यार ताका सांगा जे वॅक्सीन तूं घेता त्याच्या बदल्या आनी तें तूं तें घे, प्लस आनी एक वॅक्सीन गरीब भुरग्यांक दी. आमी तयार आसा हेंय करपाक, आनी त्या खातीर आमी हातभार. आनी हांवें पयलींच सांगिल्लें की हो एकावंट जो आसा तो हेल्थ डिपार्टमेंटाक वेगळो एकावंट ओपन करा आनी जे पयशे थंय जमता ते लसी खातीर घेयात. फॉर एग्जाम्पल पळय आतां हांगा बाबोळकार बसला, म्हजे मुखार साई बसला, ह्या दोगूय जाण आनी आपले पयशे भरूं शकता आनी दुसऱ्याक एक एक आपले हेल्प म्हणून गरीब भुरग्याक जाका कांयच ना, जाका नोकरी ना, जाका आवय बापूय जोड ना, आवय बापूय डेली वेजीसा काम करता, तांकां हेल्प करपाक तयार आसा. अशे कितलेशेच भुरगे आज तयार आसा. पूण सरकारच्या नाकर्तेपणाक लागून हें सरकारा कडेन कित्याक जायना हांव नकळो. एके वटेन सरकार म्हणटा आमी सगळें करता, भिवपाची गरज ना. पूण म्हाका दिसता आतां लोकांनी ह्या स्टेटमेंटाचेर विश्वास दवरचो न्हय, आपलें आपूण करचें. हांव मडकयच्या लोकांक उलो मारता, जांकां कोणाक ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करपाची आवश्यकता आसा आनी ते करूं शकना तांणी आमचे कडेन येवचें. आमी हें सगळें करून तांकां योग्य मार्गदर्शन करता.